आयोजन समिती आमच्या वाशिमच्या ह्या बायणा बिचाचेर आमचे आमदार बाबदाजी सरकार गेली 8 वर्सां आयोजन केलें। ताज्या बरोबर त्याच्या आयोजन समितीतले सगळे सदस्य सरपंच पंच बाकी सगळे जाण हांचे पयले हांव खूब अभिनंदन करता, कारण गोंयांत इतक्यो मोठ्या प्रमाणात छटपुजा जी जाता ती ह्या वाशिमच्या बायणा बिचाचेर आमी पळयताले की एक काळ असो आशिल्लो बायणा बिचा कडेन पळयतना लोक दुसरे नदरेंतल्यान पळयतालो, पण आज मनाक खूब जाता, मनाक खूब आनंद जाता आमच्या बायणा बिचाचेर आज छटपुजेचें आयोजन जे पवित्र आसा हिंदू धर्मातलें सूर्यपुजन तें हांगासर आयोजन जाता। त्या खातीर हांव आमदार बाबदाजी साळकर हाजें खूब अभिनंदन करता आनी खरोखरच अशाच पद्दतीन म्हणजे उत्तर भारतात म्हणजे छटपुजेक म्हत्व आसा आनी उत्तर भारतीय जे वेगवेगळ्या भागात गोंयांत रावता ते सगळे जाण छटपुजेच्या निमित्तान आमच्या बायणा बिचाचेर येता। विविधता से एकता आणि अखंड भारत हे स्वप्न साकार करता असताना माननीय नरेंद्र मोदीजीचे म्हणणे आसा की आम्ही प्रत्येक उत्सवात भारतीयांनी एकामेका बरोबर एकत्र येवपाक जाय, सेलेब्रेट करपाक जाय। तांच्यांनी हे आयोजन केल्ल्या कारणान गोंयभरांतल्या जितके उत्तर भारतीय हांगा रावता छटपुजेक हांगा येता आनी पूर्णतः आपलो ज्या पद्दतीची छटपुजा ते सेलेब्रेट करता खरोखरूच हांव ताची तोखणाय करता आणि आज अर्घ दिवपाच्या त्या निमित्तान म्हाकाय योगायोगान मोका मेळ्ळा की हांगासर येवन त्या छटपुजेत सहभागी जावपाचो। त्या बद्दल हांव छटपुजेच्या समेस्त भारतवासियांक देशवासियांक आनी गोंयकारांक ह्या छटपुजेच्यो शुभेच्छा दिता आनी त्या निमित्तान आमी हो बीच आनीक फ्लरीश करपाक लागले, आनीक फ्लरीश जावपाक लागले, लोक चड मोठ्या प्रमाणात ह्या बिचाचेर येवपाक लागले आनी त्या निमित्तान हांगासलें ट्युरिजमूय वाडपाक लागलेलें आसा। आमी ताका स्पिरिच्युअल ट्युरिजम म्हणटा ताजोच हो एक भाग आसा छटपुजेचें आयोजन करप हेज्या मोठ्या प्रमाणात। त्या खातीर आमचे आमदार बाबदाजी साळकर आनी पुराय आयोजन समिती ह्या सगळ्यांचे हांव खूब अभिनंदन करता। ह्या बरोबर आमचो एक सरपंच बाब कमला प्रसाद यादव आसा, आमचे बाकीचे कावन्सिलर आसा, बाकी सगळे जाण आसा, तांचेय बी खरोखरूच मनापासून अभिनंदन। हिंदी चलो आज गेली 8 वर्सां जाली आमी छटपूजा सेवा समिती आणि आमी सगळे मेळून ही छटपूजा आमी हे करतात आणि हे 8 वर्सां आमी पळयतात की लोकांची भाविकांची गर्दी वाडत वता, तशी वेवस्थाय आमी करता। सूर्य देवाची बेजिकली पुजा आणि 36 वरांचे कडक व्रत दवरून ही आज ती आणि फाल्यां सकाळी मेळून ती व्रत तोडटली। सूर्यदेव आमच्या जिवनान खूब म्हत्वाचो, आमच्या हिंदू धर्मान नाल्यार सनातन धर्मान सूर्य देवता आमकां लायफ गिवर म्हणटा, उर्जा दिनारो, जीवन दिनारो, आणि त्या देवाची आज पुजा आसा आणि हे सगळे लोक म्हणजे आज वर्सांची इतली गर्दी वाडत आसा। आज तर अरावंड 15 ते 20 हजार लोक हांगा आज आयल्या आणि वास्कोचेच न्ही जाल्यार फोंड्या सारक्या भागांतून वचून आज वास्को येवन ही पुजाची हे करता। हांव खरोखरच आभारी आसा सगळ्या व्रतींचो आणि मुखेलमंत्र्याचो, ताचो पाठिंबा ह्या फेस्टिवलाक आमकां सदांच मेळटा आणि प्रत्येक वर्सा मुख्यमंत्री स्वताहून विसरनासतना ह्या हाका येवन आपलें बी अर्घ दिता, आपली बी सेवा छठी मैयांक दिता आणि हे आमी जशें म्हणटात की एक भारत श्रेष्ठ भारत हे सगळें दर्शन खंय तरी आज वास्को भितर आमकां करूंक मेळटा। त्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचे आनी मुखेलमंत्री श्री मोहम्मद सावंत सराचे देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक वर्सा आमकां विचारनासतना मदत करप नाल्यार हांगा प्रत्यक्षान येवन तांची सेवा करप, अर्घ दिवप हे सगळें आमचो मुखेलमंत्री करता। त्या खातीर सगळ्यांचे हांव मना परसान आभार मानता।